आजचोच एक न्यूज जो न्यूज आमचो भारद्वाज जो दिल्लीचो आदलो आमदार आणि मंत्री जेन्ना आम्ही काल पळयले की ताच्या घरात ईडीची रेड पडली आणि जेन्ना ईडीची रेड पडली ती कित्या खातीर पडली ती फकत इतल्याच खातीर पडली की तेणी एक क्वेश्चन रेज केलो की कोण मनीस ज्यानी जी डिग्री घेतल्या ती डिग्री फॉल्स आसा म्हणून आणि ती डिग्री घेता आसतना ताणे म्हटले की जेन्ना डिग्री घेता खंयच्या हितूच्यान तेन्ना तो मनीस शिकला की ना हे खंय तरी पळोवपाक जाय म्हणून. आज जेन्ना ही रेड पडली ती रेडी फाटल्यान कारण म्हणटा ते इतलेच आसले की दिशाभूल करपाची. म्हणजे जो आमचो आमदार आणि आदलो मंत्री तो जेन्ना मंत्रीच नाशिल्लो त्या टायमार मंत्री नाशिल्लो त्या टायमार ताजेर आता ईडीन रेड घातली. रेड कित्या खातीर घातली फकत इतल्याच गजालीक घातली की लोकांचेर ध्यान म्हणजे मन त्या फोकसार उरपाक जायना ते दुसऱ्या हेजेर वचपाक जाय म्हणून खंय तरी आज भाजपाक दिसले की हाचेर रेड घालुया आणि इश्यू डायवर्ट करूया म्हणून. पण जेन्ना इश्यू डायवर्ट केलो वता तेन्ना एक चिंतपाची गरज आसा की ही भाजपाची ही बीजेपीची ही वस्तुस्थिती इतलीच आसा की तेका इश्यू फकत डायवर्ट करपाचो आसता आणि इश्यू डायवर्ट करता आसतना जेन्ना रेड घातली रेडी फाटल्यान कितें मेळ्ळें काहीच ना. फकत लोकांचे मन आणि डायव्हर्जन हे तेंचे कामूच हे डायव्हर्जन तांणी करून काढले. सो हांव हेचेर निषेध करता. गोवा आम आदमी पार्टी हाचेर निषेध करता. ही रेड जी पडल्या ताचेर देव बरें करूं. नमस्कार. जसे बाब चेतन कामतीन तुमकां सांगलें आज सकाळी आमचे आदले आमदार आणि आदले मंत्री बाब सौरभ भारद्वाज आणि आम आदमी पक्षाचे मोठे नेते बाब सौरभ भारद्वाजाच्या घरा एक ईडीची रेड झाली. आता आम आदमी पक्षाचे नेते आणि ईडीची रेड म्हळ्यार म्हाका दिसता आज व्हडली खबर जायना. इतल्योश्योच रेडी जाल्ल्यो आसा आणि ह्या रेडीची सामकी फकाणां जाल्ली आसा. कित्याक ईडीची रेड म्हळ्यार देर हॅज टू बी सम प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. कितें तरी बाबा हांणी ब्लॅक मनी केला कितें तरी कॅश डिलिंग केला ताचो कितें तरी पुरावो मेळूंक जाय आसता. पूण आमी पळयला की कितल्योश्योच रेडी जाल्यो शंबरांनी रेडी जाल्यो वेगळ्या वेगळ्या आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचेर. एक रुपयाचो कसलो भ्रष्टाचार एक रुपयाची नोट मेळूंक ना आमकां केन्ना. तर ही आनी एक रेड. आणि जशें चेतन बाबान सांगलें दिस रेड इज कम्प्लिटली फॅब्रिकेटेड. कित्याक ज्या केसीन ताजेर रेड केल्ली आसा ज्या टायमाची खबर आसा त्या टायमार सौरभ भारद्वाज हो मंत्री नाशिल्लोच. 2 वर्सां नंतर तांणी त्या खात्याचे मंत्रीपद हातान घेतिल्लें आसा. सो त्या केसीन सौरभ भारद्वाजाक रेड करून ताचो देर इज नो मिनींग टू इट. तर जशें बाब चेतन कामतीन सांगलें ही रेड आज कित्याक हाचें टायमींग महत्वाचें. कित्याक ह्या रेडीन काय तत्व ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण ताचें टायमींग इज इम्पॉर्टंट बिकॉज कालच्यान तुमी जाणा की मिडियान तशेंच आनी स्पेशली सोशल मिडियान होल नेशन इज टॉकिंग अबाउट द फेक डिग्री ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सबंद देशान चर्चा चल्ल्या आणि हो इश्यू परत कित्याक आयलो. हो पयलीं आयिल्लो आसा. हो इश्यू काल कित्याक आयलो हायकोर्टान एक ऑर्डर दिली काल की जी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर जो आसा देशाचो ताणी एक ऑर्डर दिल्ली एका वेळार की दिल्ली युनिव्हर्सिटीन प्रधानमंत्रीची डिग्री सर्टिफाईड कॉपी पब्लीक करची म्हणून. ती CICची ऑर्डर सायडीक काडपाक काल हायकोर्टान एक जजमेंट दिलें की दॅट दिल्ली युनिव्हर्सिटी डज नॉट नीड टू गिव दिस मेक दिस पब्लीक. आणि हो इश्यू जो आसा तो एक्चुअली बरो पोन्नो इश्यू 2016च्यान चलिल्लो आसा हो. आणि हो आम आदमी पक्षानूच एक्चुअली हो पयलो ब्रेक केल्लो. आणि ह्या इश्यूचेर मागीर कोण तरी RTI घालिल्ली आणि आपल्याक नरेंद्र मोदी प्राईम मिनिस्टराची सर्टिफाईड कॉपी दी म्हणून दिल्ली युनिव्हर्सिटीने RTI घाल्ली. दिल्ली युनिव्हर्सिटीन कितलेशेच
हे ब्लॉक करून ताका कशी ती आरटीआयची रिप्लाय दिली ना, तो मागीर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, सेकंड एपेलेट अथॉरिटी, सगळ्या अथॉरिटींच्या वचून लास्टाक देशाच्या सगळे सर्वोच्च आरटीआय अथॉरिटी जी आसा, विच इज द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर, ताजे कडेन पावलो आणि CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनरान ऑर्डर दिली की ना, दिल्ली युनिव्हर्सिटी ही माहिती ताका मनशाक दिवचीच पडटली. दॅट वॉज द ऑर्डर. इतल्या हाय लेवलाचेर ऑर्डर येऊन सुद्धा दिल्ली युनिव्हर्सिटीन नरेंद्र मोदीची डिग्री दाखोवंक ना कोणाकूच. दे वेंट टू कोर्ट. आणि ह्याच कोर्टाच्या प्रोसिजरान आता 9 वर्सां जाली जशें सांगले. काल हायकोर्टाची ऑर्डर आयली की CIC ची ऑर्डर इज सेट असाइड. आता दिल्ली युनिव्हर्सिटी नरेंद्र मोदीची डिग्री दाखोवपाक कित्याक सोदिना? दॅट इज द मेन क्वेश्चन. म्हळ्यार आता खंयची युनिव्हर्सिटी तुम्ही पळयल्यार दे वूड बी प्राउड की एन एल्युमिनस ऑफ देअर युनिव्हर्सिटीज एट द होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रायम मिनिस्टर. प्रधानमंत्रीचो पोस्ट जो आसा तो आमच्या युनिव्हर्सिटीन आयला म्हणून प्रधानमंत्रीक आपोवन ताचो सत्कार करून आपले क्रेडिट घेवंक जाय आशिल्ले दिल्ली युनिव्हर्सिटी. पूण इन्स्टेड दिल्ली युनिव्हर्सिटी सेइंग दॅट वी कॅनॉट शो द डिग्री ऑफ प्रधानमंत्री मोदी. अशें म्हणना की ताची डिग्री ना म्हणून. दे आर सेइंग दॅट डिग्री आसा पूण वी आर नॉट शोईंग इट. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हिज प्रायव्हसी. तर हे सामके म्हळ्यार इट इज अ जोक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. कित्याक जेन्ना खंयचोय नेतो चीफ मिनिस्टर जाता, प्रायम मिनिस्टर जाता, जेन्ना ताजी जी स्कूल असता, कॉलेज असता, युनिव्हर्सिटी असता, दे फील अ प्राइड एंड दे इन्व्हाइट देम टू फेलिसिटेट देम टू से दॅट दिस इज आवर स्टुडंट हू हॅज गॉट टू दिस हाय पोस्ट. अरविंद केजरीवालाक सुद्धा आपयल्ले ताच्या IIT बाय आतिशी जी आमची आसा ती ह्याच दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या सेंट स्टीव्हन्स कॉलेजान आपयल्ले आनी तिचो सत्कार केल्लो. गोंयांत सुद्धा मनोहरभाई पर्रीकर एक IITian, वन ऑफ द फर्स्ट IITian चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, ताका मुंबई IITन आपोवन ताचो सत्कार केल्लो. इट वॉज अ मॅटर ऑफ प्राइड फॉर देम. इट वॉज अ मॅटर ऑफ प्राइड फॉर अस ऑल्सो दॅट एन IITian इज द CM. सो वाय इज दिल्ली युनिव्हर्सिटी हायडिंग द डिग्री ऑफ द प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आणि इतले 9 वर्सां झगडून ना दिवचे नाच म्हणून. सिंपल रिझन इज दॅट देर इज नो डिग्री. दिस डिग्री इज फेक. जसे सांगले हो एक्युजेशन आम आदमी पक्षाच्या लिडरांनीच केल्लो 2016. दॅट एफिडेविटान जे नरेंद्र मोदीन बरयला की आपली MA डिग्री आसा, आपली BA डिग्री आसा, हे सगळे फटींग म्हणून ताची डिग्रीच ना. आणि हाज्या अगेन्स्ट 2016 तुमकां हांव मुद्दम हो फोटो दाखयलो. तेन्नाचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब अमित शाह आणि देशाचे वित्त मंत्री बाब अरुण जेटली हांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आणि देशासमोर 2 डिग्र्यो दाखयल्ल्यो की ह्यो नरेंद्र मोदीच्यो डिग्री. आता ह्यो डिग्र्यो खऱ्यो काय कितें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या 5 मिनिटांनंतर आम आदमी पक्षान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि वी सेट दीज डिग्रीज विच आर बीइंग शोन आर फेक. तेन्ना ही RTI केस जाली आणि आज पर्यंत खऱ्यो डिग्री कोणाकूच मेळूंक ना. कित्याक दिल्ली युनिव्हर्सिटी इज रिफ्युजिंग टू शो द डिग्री ऑफ नरेंद्र मोदी. आता इश्यू असो ना की बाबा प्रधानमंत्री डिग्री ना, दॅट ही इज अनएज्युकेटेड, ही इज 4थी पास, कितें जावं. आमच्या देशान पयलीं अशे प्रधानमंत्री जाल्ले आसा जांच्याकडे डिग्री ना. इट इज नॉट आयडियल. आय फील अँड आय थिंक मोस्ट ऑफ द नेशन फील्स की आयच्या तारखेक एका प्रधानमंत्री किंवा अशा हाय लेवल पोस्टाचेर मनशाक थोडें शिक्षण आसूंक जाय, अशी डिग्री आसूंक जाय. पूण ना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. आमच्या देशान जशें सांगले प्रायम मिनिस्टर सुद्धा जाल्ले आसा हू आर नॉट एज्युकेटेड, दे डीड नॉट हॅव एनी डिग्री. द प्रॉब्लेम हियर, द इश्यू हियर is that Narendra Modi has lied to the people of India. He has made a false statement that he has a degree. असलो फटीन प्रधानमंत्री म्हाका दिसता ह्या देशान केन्ना जावंक ना. अशिक्षीत प्रधानमंत्री जाल्ले आसा पूण फटीन प्रधानमंत्री हो पयले जाल्लो आसा. आणि ह्या प्रधानमंत्रीची फट लिपोवपाक देशाचो आज होम मिनिस्टर जो आसा अमित शाह, ताणें सुद्धा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक फटीन डिग्री दाखयली ऑफ विच द युनिव्हर्सिटी इटसेल्फ इज रिफ्युजिंग टू गिव्ह अ सर्टिफाईड कॉपी. सादे प्रश्न जे अमित शाह पेपर दाखयला ताजेर स्टॅम्प मारून सायन करून दियात म्हळे तुम्ही की ही सर्टिफाईड म्हणून दिस इज अ जेन्युइन दिल्ली युनिव्हर्सिटी डिग्री. तुम्ही हे दिवपाक तयार ना. आणि कालच्यान ही चर्चा सुरू जाली सबंद देशभर
की हो नरेंद्र मोदी जो आसा हो फटींग म्हणून आनी आपल्या डिग्रीच्या बद्दल फट मारल्या. सो जेन्ना हे न्यूजान येता, सोशल मिडियान येता आणि भारतीय जनता पार्टीक कसलेंच उत्तर नासता तेन्ना कितें तरी ते डिस्ट्रॅक्शन करता. सो त्या खातीर आज सकाळी तांचे जे केज्ड पॅरेट आसा, ईडी आणि सीबीआय, जशे हांव म्हणूंक ना, सुप्रीम कोर्टान तांकां केज्ड पॅरेट्स म्हणिल्ले आसा, तांकां सौरभ भारद्वाजाच्या घरा धाडलो आज सकाळी कितें तरी न्यूज करपाक. आणि आज सगळे चॅनल ईडी की रेड, आम आदमी पार्टी के नेता के घर ईडी की रेड, काय मेळपाचें ना, एक हुनीर सुद्दां तुमकां मेळपाचो ना थंय. पण इट इज जस्ट टू डायवर्ट द होल trending news that Narendra Modi and Amit Shah and the Bharatiya Janata Party are liars. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भारतीय जनता पार्टी फटींग ह्या न्यूजाकडल्यान डायवर्ट करपाक ही आज रेट केल्ली आसा. आणि एकदा मी सांगूंक सोदता, आम आदमी पक्ष तुमच्या ईडीच्या रेटीन घेना. तुम्ही कितल्योश्योच केल्ल्यो आसा, तुमकां खंयच एक रुपया मेळूंक ना. आणि मेळूंक ना ते मेळूंक ना, नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ एडमिटेड की मेळूंक ना म्हणून. दिल्लीच्या इलेक्शनाच्या पयलीं हालींच एक वर्सा पयलीं ताजी एक इंटरव्यू घेतालो कोण तरी, ताणें म्हळें, अरे तुमी इतले अरविंद केजरीवालाक जेलीन घालो आणि तो आतां भायर येवन म्हणटा की तुमकां कांयच मेळूंक ना म्हणून, एक रुपया मेळूंक ना. नरेंद्र मोदीन म्हळें येस आमकां कांय मेळूंक ना, कित्याक तो अनुभवी चोर म्हणून, तो इन्कम टॅक्स ऑफिसर आशिल्लो, ताका खबर आसा पयशे कशे लिपोवपाचे. अरे लिपयले काय ना ती गोष्ट वेगळी, पण तू मान्य करताना तुका एक रुपया मेळूंक ना अरविंद केजरीवाल किंवा खंयच्याच नेत्याच्या घरात. नरेंद्र मोदी has admitted that not a single rupee of proceeds of crime was found at the home of Arvind Kejriwal or any AAP leader. So this raid today on the home of Saurabh Bharadwaj is just another distraction. कित्याक आज नरेंद्र मोदीची डिग्रीचे उत्तर दिवपाक तांचे कडेन कांयच शब्द ना. That is what we have to say. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.